सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या मिसाच्या बलिदानान आज खेरीत भाशेन बोंपार्थ साहेबणीची मानाक आमी मीस भेटयता दिनवासणीचें बलिदान. दुसरें इंतेसांव टोनी मास्करेनेस सोंपलेल्या ह्याच्या ओतम्या पासत आमी मीस भेटयता. आज खेरीत भाशेन बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. जोसेफ आमचो भाव बरो ना ताचे खातीर आमी मागुया. देवान ताचेर आशिर्वाद घालून ताका बरी भलायकी दिवं म्हूण ताचे खातीर मागुया. आमकां ह्या वर्साक बरो पावस पडल्यार पुरो म्हणून. आजून आमकां पावस पडोंक ना. जायते शेतकामती आमची बाबा भयणां रावतात पावसाक आपलें शेत रोवंक. उदीक आनी उदीक तांचे उदार पसण जाल्यार पुरो म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाळ भाव भयण, आयच्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन मारयेच्या भोव पवित्र काळजाची परब समरुमता. कालच्या दिसाक जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब आमी समरुमल्या. आयच्या दिसाक मारयेचें काळीज जावन आसा मनशाच्या मोगान लासतलें. मारयेचें काळीज जावन आसा आमच्या पेल्याच्या मोगान उदीक आनी उदीक उस्क्यान भरलेलें. हें तिचें काळीज आमी आज खेरीत भाशेन आमचे मुखार दवरता तेन्ना आमी तिचे सारके उदीक उस्क्यान भरलेले दुसऱ्यांची सेवा करतले मनीस जावंक ह्या मिसान खतखत्यान आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळें उत्सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदां सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या जगवेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योन नित्य आंकवार मारेचे विनवणी हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडूय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनाक. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांचें कुळ नावाडगें जातलें आनी सगळ्या लोकां मदें तांची संसद सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद अशें तांकां पळयतात तितलीं मान्य करतलीं. हांव सर्वेस्परा सोवें कुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सोवें संतोशान भरला. फुलांच्या जेल्यान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या पोरी आनी भांगारान शिंगरायलोले एके होकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारणांच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बी कीड लावन वयर सरता, तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी कीड लावन वयर सरशी करतलो. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सगळीं बरोबर म्हणुया, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सोवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां. आमचो जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बळिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण अशक्तांचें बळ वाडलें. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवाडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांजडी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवयक आतां बुजवण ना. आमचो जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता, कोंडान देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी गिरेस्तकाय दिता. तोच दोरनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. आमचो जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. गरिबांक तो धुळींतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. आमचो जबाब, सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. नोमान मारी कुरपेन बोलोले, सर्वेस्पोर देव तुजें सवें आसा, सोदोव घे तूं ओस्तोऱ्यां मदें. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे पोरबेक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली. आनी पोरबेच्या दिसा सोल्ले उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कुडूय नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेम गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो
तसो तो तांकां मेळ्ळो. तांचे आयकताले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पडून ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नासरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगलें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा भयण, आयज आमी किरीत भाशेन आंकवार मारेच्या निश्कोडों काळजाची परब समोरमता. आनी आज आमी उगडास करतना मारयेच्या काळजा वयर दोन म्हत्वाच्यो वस्तू आमी नियाळटा. मारयेन आपल्या जिवितान देवान सांगलें तितलें आपल्या काळजान बाळगून दवरलें. इतलेंच न्हय, जेसून सांगलेले सगल्यो वस्तू आपल्या काळजान धरून शिसां बरोबर तिणें पवित्र आत्म्याक दिरादीक गोवाय कसो आमकां दिलो. आनी पवित्र सभेची स्थापनी करता आसतना मारिया शिसां बरोबर उबी रावली. आज पर्यंत आमकां सगल्यांक पातक्यांक, आज पर्यंत आमकां सगल्यांक ह्या संवसारांत चलतल्या आमी सगलीं तेची पाटलावदारां. आमी म्हणटा वी आर द पिलग्रीम चर्च. आमी ह्या संवसारांत चलता आसतना ही मारिया आमकां आदार दिता. न्हूच आदार दिता, पूण आपल्या काळजा सारके सेवे चाकरेचें मोन आपणावंक आमकां उलो मारता. मारयेक आपल्या सगल्या शेजार समाजांचो हुस्को इतलें की देवदूतान तिका कुडयलें तेन्ना मावशी भयण गरबेस आसा म्हूण आपलें विसरून आपल्या मावशी भयणीची खबरेक धांवी धांवी ती गेली. दुसरे सुवातेर जंय लग्नीक वसऱ्यान ती गेली, थंयसर सोरो सोंपलो तेन्ना तांचो हुस्को काडून तांच्या बदोलनीक आनी तांचो सोरो ना म्हूण आपल्या पुता लागीं विनवती करून मागलें. तिसरी वस्त, आपल्या घराक जेन्ना जेजू शिसां बरोबर आयलो, मारयेन तांचो परामोस केलो. आनी चवथे सुवातेर आपलो पूत खुर्सार कोश्टवतालो तेन्ना, वळवळटालो तेन्ना खुर्सा मोडी ती उबी रावली आनी पुताच्या सोडवणेच्या कामान तिणें आपलो सांगात दिलो. आमच्या जिवितांत मारिया आमकां हेंच करूंक आपयता. पयले सुवातेर हुस्क्यान भरलेलें काळीज आमी दवरूंक. दुसरे सुवातेर देवाची आमी दर दिसाक बाबा भयणीनो आमच्या जिवितांत जी आज्ञा आसा ती पाळूंक, देवाची खुशी आमी करूंक. तिसरे सुवातेर आमी अदीक आनी अदीक सोडवणेच्या वावरांत भागीदारां जावं. तर आमकां ही करपा मागुया. उदीक मारये भाशेन हुस्क्यान भरलेलें काळीज आमकां आसूंक. दुसरे सुवातेर सोडवणेच्या वावरांत आमी भागीदार जावं. आनी तिसरे सुवातेर आमकां मारये भाशेन काळीज दुसऱ्या सवें अदीक आनी अदीक मोवार दोयार दी म्हूण आमकां कुतकुतीत करपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C25, पेज नंबर 39. C25. बाबा नाचे लागी तुका तोगेली देखून आमी तुझी भुरगी आमची प्रीतो
मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भोक्तीन आमी उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक दी म्हूण नम्रतायेन मागता. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोत तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आनी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापोत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो वागेवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणीचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकांशेक प्रितुमेर कितली व्हडती तुजी विस्मितां. सोर काडी मनशाताय कितली अप्रेमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली. नसो सर्वंडार मनशाकुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाखाणटा. स्वर्गांत तांचे वाखाणीक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्व आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान उंचरली तुका सोय सर्वेस्पराची नांवे आतां ताका सोय. उंचरली तुका सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोर. आपलेच खोशेन कोश्ट मरो सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड पोरगोटुया तुज्या कुसहानी सोडवोंडारा आमची सोडवोन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोस तरी आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय चल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मेळी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुजे भाग्योन धरून तांणी सोर काणी तुका मानवले ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरंडराची आज्ञा मनान धरून
जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या शे नांव पवित्र जावं, शे रास आमकां तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणे फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां न्यू. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म थांगले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगा जी खुशी परमेन तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजपूत चलयताय सासणेच्या ससनांक. सुमेची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शरीर संवसाराचें पाप पटली. आमची काकूट कोर. देवाची शरीर संवसाराचें पाप आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर ते संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर संवसाराचें पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कायांक घेवया D34 पेज नंबर 65. D34. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. आत्म्या मोच्या गायको तुझ्या गायला सो माझे भितर जियेता माझा देव जीव जेजू. आत्म्या मोच्या गायको आत्म्या मोच्या गायको तुझ्या गायला सो तुझ्या गायला सो
प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडाराच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस सोदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. फाल्यां आमच्या भुरग्यांची दोतोन सुरू जाता म्हणटकूच फाल्यां इनॉग्रल मास आसा 9:30 वरांचेर. सर्वीस पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून येत. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार गायन घेऊया T29 पेज नंबर 216 T29. या मागण्याचो